Deus baro deste magar baborindo. Deus bari सांज दियो. सगळ्यांत तुमकां येवकारिता मिसांत आमचे नोवेन तिसरे नोवेनाचे दिसाक आनी नोवेन मांडावळ कोत्ता आमची आसोय सेक्टर तांचे पासत मागुया आनी मागुया जे आज पिडयेंत आहा जाका आमचे मागणेचे जोड घर आहा तांचे पासत आमी मागणें करुया. हो दीस आमी भेटयला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेन्ना आमचें इंडिया फ्रिडम जालें स्वतंत्राय मेळ्ळी तेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम केलें. सगळे परजा रावताले आमचे इंडियेक तांचे पासत हें कॉन्स्टिट्यूशन आमी फ्रेम केलें. पूण हें कॉन्स्टिट्यूशन आतां चेंज करूंक सोदतात. हिंदू राय जाता ते भाशेन चेंज करूंक सोदतात. आमी निशेध मारपाक आनी आमचे ओक आमी दर मनशाचे ओक आमी राखपाक हें कॉन्स्टिट्यूशन केल्लें आसा. ताचेर आमी कितें भाशेन देवा लागीं मागुया आनी आमकां आदार दी म्हणून सगळ्यांचे ओक राखूंक हें देणें आमी मिसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या स्मेज क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळे आसूं. भावा भयणीनो, कश्ट, दूख आनी पिडा सोंसतल्या ह्या संवसारांत एकसुरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक दैवीक मोगाची आनी काकलुतीची पदवेदार भरवसो दितेली खुणा. पिडेवंतांक आनी कश्टतल्यांक भेट करप म्हणल्यार एक दयाल करणी. ही करणी शुभ वर्तमानाच्या काळजांत रिगलोली आसा. कश्टतल्यांक पिडेवंतांक पेखोवणी बुजवण आनी भरवसो दिवंक आनी तांचो भावार्थ वाडोवंक जेजू तांच्याशी गेलो आनी आमकांय शिकयलें. जेन्ना आमी कश्टतल्यांक भेट दिता तेन्ना आमी तांच्या जिवितांत उजवाड हाडटा आनी ती एकसुरी नात म्हूण तांकां खात्री दिता. मिसाचे भेटेक तयार जातना सान फ्रांसिसीक सावियराचे मजतीन दुसऱ्यांक पेखोवणी आनी भरवसो दिवपी उजवणेची सांगात दिवपी देवाचे दूत जावंक खतखत्यान मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावो तो फळ मेळचे खातीर सुरवातीकूच देवाचे फुड्यान आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच कुवा मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रद्या लागीं अती करात. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थना.
भो मोगाळ बापाच तूं मोयपा सान फाव कोत्ताय त्यात मी कोको दोदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेगांनी हे पवित्र रितीचो आमी फड काडचो म्हूण तुजी खुशी तर आमची काळजां तुजे पवित्र आत्म्यान भर चड आनी चड आमकां उर्बेबंद कर आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासनांच्या सासना. दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. बाल्ताजार राजान आपल्या उंच कुळीच्या मनशांक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी तांच्या सांगात तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सरदारांनी आपल्या पोतींनी आनी उपपोतींनी पिवचे खातीर नाबुकदनजरान ताच्या बापायन जेरुसलेमच्या मंदिरांतसून लूट मारून हाडलोली ती भांगराची आनी रुप्याची आयदनां हाडूंक लायली. जेरुसलेमच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्थानांतली लुटून हाडलोली भांगराची आयदनां घेवन राजा ताचे सरदार ताच्या पोतींनी आनी उपपोतींनी सोरो पियेली. ती सोरो पियेली आनी आपल्या भांगराच्या रुप्याच्या पितुळांच्या लोखंडाच्या लांकडांच्या आनी फातऱ्यांच्या देवाक तांणी वाखाणलो. ओवचीत एका मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडली आनी नीट दिव्यास्थानान फाटल्यान राजमहालाच्या गोडच्या चुन्याक बरोवंक लागली आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडलो. राजा धवो फूल जालो आनी हुस्क्या बोरीत चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाचे सांदे देळ जाले आनी ताच्यो दिंब्यो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुड्यान दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदा थावन जुदेव निर्वासिता बराबर दानियल म्हूण हाडलो तो तूं मूं? भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सवे आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी बुद्ध आनी गिन्यान आनी अजापाची जाणवाय सगळ्यांक दिसून आयल्यात म्हूण हांवें आयकलां. तुज्या स्वप्नाचो ओट सांगूंक आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचशी जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळें आंगवस्त्र न्हेसयतलो आनी तुज्या गळ्याक एक भांगराची सरपळी घालतलो आनी राज्यान तूं 3ऱ्या पांवड्यार आसतलोय. दानियेलान राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. ती घेनासतना हांव राजाक बरोवप वाचून दाखयतालो आनी ताचो अर्थूय फोडून सांगतलो. सर्गींच्या दोन्याची तुवें परिक्षा केली. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार काडली आनी त्या आयदनांनी तुजे सरदार तुजे पोतींनी आनी उपपोतींनी पियेली. जांकां नदर ना आनी आयकून येना आनी कांयच समजना त्या भांगराचे आनी रुपयांचे पितुळांचे आनी लोखणाचे लांकडांचे आनी फातरांचे देवाक तुवें वाखाणले. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातान सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुज्यो वाटो आसात त्या देवाक तुवें मोहिमा दिवंक नाय. ह्याच पासत ताणें हो हात धाडला आनी ह्याच हातान ही उतरां बरयल्यात. बरयलोलें आसा ते हे मेणे मेणे तेकेल आनी पारसीन. ह्या उतराचो अर्थ असो, मेणे मुगे देवान तुज्या राज्याचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावल्याय. तेकेल मुगे तुका तागडेन घालून जोखला आनी तुज्या वजनांत उणाव आसा. पारसीन मुगे
तुझे राज दोशी करून मिदायांनी आनी पारशी लोकांक दिला. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. परतून म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सूर्य आनी चंद्रिमा सोरेस्पराक वाकणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. मोळबाचे नोखेत्रांनो सोर्वेस्पराक वाकणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. पावसा पावसा दोवा दोवा सोरेस्पराक वाकणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. वाऱ्या वाऱ्या पावना झोडप्या सोरेस्पराक वाकणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उज्या उज्या दोगा दोगा सोरेस्पराक वाकणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. हिणवा हिणवा गोरमे गोरवे सोरेस्पराक वाकणात, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उद्गार. सोमी म्हणटा, मोरो पोऱ्यान विश्वासी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, फुडें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवान काती तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाच्या आदीं करून बोणकोणींत घालून राजा राजपालाचे फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां दुमाळो दितले. स्वताची ग्वाय दिवंक हो तुमकां सैक जातलो. म्हणटोच कसो प्रतिपाळ करचो तो आदीं फुडेंच तुमी चिंतचें न्हय म्हूण गोठ मनान दवरात. हांव तुमकां अशी जीप आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचें पत्तें उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय भाव भयण सोयरीं दायरीं इश्टमीत तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिबेशी मारतलीं आनी म्हजें नांव पासो सगळीं तुमचो दुयेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमची तिराये उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमी उबी रावया आनी थोडी मागणी देवाक आमी उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तरेकवार पिडेक लागून कश्टावतल्यांक आपले परगोटणे उतरां आनी सेवे वरवीं पेकवणी दिवंक
तांचो बरवासो आनी भावार्थ गोट करूंक फावो ते आत्मीक उपाय आपल्या लोकांचे संस्था आनी खात्या वरवीं घेवन वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. वेगवेगळ्या कुडीचे मोनाचे आनी ओतम्याचे पिडेक लागून कश्टवतात. तांणी आपले दोळे खुर्सार मारलेल्या जेजूचेर दवरून आपले पिडेक फुडो करूंक काकूत भरवासो आनी भावार्थ मागूंक आनी जेजूच्या जिवंतपणांत जोयत मेळ्ळां तें भावार्थान आनी सोंसणिकायेन जिवंक बापा लागीं तांचे पासत मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याचे मागता आमची काकूट कर. जी मरणाचे तोरणीर पावल्यांत तांणी आपलो भरवासो जेजूचेर गोट दवरून आनी कसलेच वांकडे वायट उपाय घेना जावंक पूण जेजूचेर आपले दोळे लावन निमाणो वेळ पासून सोंसणिकायेन भावार्थान आनी बरव्याशान जिवंक बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याचे होया आमची काकूट कर. आमचे तोरेकवार पिडेक इलाज दितले दोतोर आनी नर्शी आनी परामर्श करतल्यांनी जेजूच्या जाणवायेचेर आपलें मन घालून आनी ताच्याच आदारान कश्टवतल्यांक धीर आदार दिवन तांचो बरवासो वाडोवंक पेकोवणेचेर दूत जावंक बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्या आग्रिया आमची काकूट कर. आमच्या राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी दर मुनिस्कुलाच्या जिविताचें मोल आनी अर्थ समजून घेवन फावो तें जिवीत राखतले उपाय सोदून काडून वावरूंक बापाची कृपा आनी जाणवाय तांकां सान फ्रांसिस सावेरा वरवीं मागुया. यार बापा तुझ्या त्याचे मागण्या आमची काकूट कर. सर्गीचे बापा, पिडा आमच्या जिविताचो एक भाग आनी पिडेंत तूं आमचे बराबर आसाय. तर पिडेस्तांक आयज तुमच्या हातांत घातल्यात आनी मागणी आमी तुका उबारल्या ते आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. C20, page 36, C20.
म्हजे भाव भणिंदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. देवा आमच्या प्रिय बापा, तुझे मानाक भेटूंक फरमायला ती पवित्र मावाळेन मानून घे. तांचे वरी आमीच तुका दयाळ काळजाक मानच्याक तुजी आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां कृपेचें बोड दी आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांचे देवा, सोर कळे आनी सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. थंयसर सगळ्यो रचना नवी करून तुका बापा मानवलें आनी ताचे देवपणा मास मेस्तां तुवें वांटो दिलोय. सैमान करो देवतो ताणें आपणाकूच खाली केला आनी कुर्सार आपलें रगत बारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्याक सासणी बी ताचें कारण केलोय. तर आतां देवतां बराबर आनी सरींच्या सल दळबारां सांगाती मोहिमेच कितून एकाच तळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ते आमकां आमचे सुमेस क्रिस्ताची कूडी रगत आपलीच कुशेन कोश माराक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मुडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेज परी जेवण जातोस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिश्यांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हजें उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuya. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो
आमी भक्तपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें तुका आमी तुका दिनवासता. आनी जेज कुळार गो शिवतिल्या आमा मेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्यवन बापा, फिलिपनेर आमचे गवळी बापा, सिमिया आमचे आदारी गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जवतपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ते मेल्ल्या समेस्ताक चे पडजोडीत मुखार आपण फाव कर. आमा समेस्ताची दया करून मागता. आंकवा मरे देवाची माई सांगाती भाग्यवन झुजय तुजो पोती भाग्यवन दोत्ता भाग्यवन जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाय सुखात आमकां वांटो दी. ताची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता ते जुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणां तर बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनाक. देव आमची राखण करता आनी देवाच्या हातांतूच आमकां घालूंक हें गरजेचें. आमचें जें कॉन्स्टिट्यूशन आहा इंडियेचें तें सगल्याच्या फायद्याचें आनी राखूंक आनी सांबाळूंक आमकां आदार दी म्हणून सगळे आमचे आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत आसा तशी. आमचो दिसपटो गिराय जायत आमकां दी. ते आमची पथकां मुगोस कंतन्ने पुंडका सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून युतां सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकतांव तर आमकां उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमेस क्रिस्ता तुवें दोता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोडान सांबाळ. सो शेत आनी राजभोग चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी. ओ जेजू इद्या शिडी संवसाराचें पाप काडत. हे शिडीचे जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. प्रसादा वेळार गॅप घेवया. D15 पेज 55 D15.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंनी हांव सगळ्या वस्तूंनी हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. It's
प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेचे कुडी रोगताचे संस्कारान वांतोळ दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. जे मोगाचे वेंगेंतली आमचे भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरून केदींच आमकां निर्मी नाका. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Hello, check. Good evening, everyone. Grateful to Father Bolmex for having me here. Mashem, tumka talk about organ donation. You know, organ donation very near and dear to me because of an incident amche family in zala म्हणून. So I have dedicated my life to educate the people of Goa regarding organ donation. And nearly around 200 organ donation talks I have done. I have addressed the cardinal, auxiliary bishop, and आमचे 19 deans आहात आमचे आख्खे गोंयान. तांकां address केल्या to understand the concept of organ donation. So once again I would like to thank Father Bolmex and all the parishioners, the PPC, the admin for having me here explain about organ donation. A little brief about Mohan Foundation. Mohan is not a name of a person. It is an acronym for Multi-Organ Harvesting Aid Network. It is based in Chennai, but we have 13 centers, 13 centers are in India. And I represent them in Goa. So many places are there. But Goa, आमचे कितें आहा, I just do information. लोकांक सांगपाक which are the transplant hospitals, कितले जाण आहात आमचे गोंयान किडनीक रावल्या or other organs रावल्यान. So that is my job. In other states, we have coordinators working with the government hospitals. They are doing much more bigger jobs than what I am doing. But I will explain a little bit. See, this is the reason my sister-in-law underwent a transplant. Tezo kidney fail jalalo, so varsan poili. And my wife, she is a teacher in profession. Actually, I am from Duler. Basically, I am from Asagaon. Now, 16, 18 years I am staying in Duler. But as a patron saint also is Saint Francis Xavier. I am lucky to be here to partake in your Novena today also. But because of this incident, I learnt about organ donation. Normally, with something then you change yourself. That motivated me to take up the course, understand what is organ donation, and today I am come to you to make you all understand. In this case, my wife was a donor, but because of a hypertension, doctor said that she would not be a good donor. Then her husband stepped in and he said, "Apun ditalo apna kidney." Pun koni muntalo kirak poile donate koruna teni. But in this case, it is not a matching blood group, not a matching tissue. But with the grace of Almighty, with the medication, she got a new lease of life. She is a teacher by profession in St. Paul's, Dadar. You know, that is a new way we can help people. So today, if we understand a little bit about what is organ donation, we can help a lot of people. There is a law which is there, which tells, okay, I will rephrase that. Is there any organ bank? Organ bank, huh? You all can tell me, is there an organ bank? Anyone? Which banks you all have heard? Call a bank beside your money banks. Which banks to me ऐकल्या? Eye bank, blood bank. There are tissue banks, but organ bank तो काहीच ना. Organ has to be removed from A and transplanted to a B. There is no storage. So the law was established in 94.
Actually, आमची गोंया was one of the first states to adapt this policy in 1994. 3rd July, no, 8th of July 1994, the act came into place. And the first heart transplant was done on the 3rd of August 1994, the following month. So the central government decided to commemorate 3rd August as Indian Organ Donation Day because of the first heart transplant. Because prior to 94, heart transplant zatale. But with the ability of the act which came into force, people got a new lease of life. Organ donation is a simple process. Removing an organ or a tissue, putting it from A to B. There are two ways of death. दोन भाशेचे death असतात. If a person घराकडे मेला जाल्यार, can they donate organs? What do you all think? घराकडे मेला, I die at home. Can I donate my organs? What do you all say? Yes, no, confused? Something. Sir is saying yes. What do you all say, madam? Not sure, no? If I die at home, I cannot donate my organs. But maka wish ha organ donation korpak. Then what to do? I can't fulfill my wish. If I die at home, I can donate tissues. I can donate whole body. What are tissues? Your skin, your eyes, your body. The body is given. आमचे गोंयान आता 4 learning hospitals आहेत. Goa Medical College, one in Dargad, and 2 Shiroda. They want bodies. So one way of saying yes to body donation when a person passes away because of a circulatory death or because of his heart gets arrested or something like that. But our main topic is brainstem death. Now brainstem, who could be brainstem death? People on road traffic accident who don't wear helmet. I always tell my audience, wear an helmet. You know, लोक हांगासान लागीत वयता सकाळी पांव हाडपाक or milk हाडपाक. That's the time, you know, lot of accidents take place. Close to the house accidents takes place. Wear an helmet so it will protect your head. People with head injuries land up in a hospital. I'll give you a scenario. हांव आतां म्हापशेसान येला. Okay, I've come on my 2-wheeler. I wore a helmet, but going back, I म्हटलें वाज येलो helmet घालपाक. काडून वयतलो. I'm going, सुसेगाद वयता, फाटल्यान कोणें dash केलें म्हाजी motorcycle. I got banged my head on the ground. 108 comes, takes me to the hospital. Okay, head injury, severe head injury, bleeding and all. Doctors will try to save Gabriel's life. They will do an operation if needed. And they will put me in a special room. Can anyone tell me which room they will put me? A special room is there in the hospital. ICU. They will put me in the ICU. That time they will come to know that Gabriel is not responding to treatment, medical treatment. He will, in due course of time, then he will call another 4 doctors who are in the empiled list. Not anyone can determine a person brain dead. There is a specific test to be done. So varan 2 tests kotat to determine if Gabriel is dead or what is his situation. If you see the first image, all 3 parameters are working. Like, you know, the top brain, I will just use simple terms, top, middle and brain stem. If the top of the brain is damaged or injured, the person is still in the conscious state. Means he might be unconscious, but can breathe or cannot. But toripun taka life support ventilator acher godek astolo. That is a person who is in a coma state, 15-20 days coma. Then he goes into vegetation stage. So that is. But if the brain dead, the brain stem which is there, you can see the, you know, the line which is there. It goes right till your backbone. This is like your top brain, your middle brain is at this portion, and your brain stem which is here, which goes right up till your backbone. So if that is dead, that helps your breathing, consciousness. If both the tests come positive, then the doctor will say your patient is brain dead.
So lot of people don't understand, what is brain dead and what is coma. Coma, you're not dead, you're alive, you're unconscious. Within a period of time, you might come back to your senses, or you might not come. But brain dead is a legally dead term. It's not adopted. आमचे गोंयचे government थारांगना तें. Not India government also. It is a universal way of saying brain dead. So only the people who are declared brain dead can be organ donors. सगल्यांक wish organ donation करपाक or organ donor जावपाक. But everyone is not going to die in that same circumstances or be declared brain dead. I am a diabetic. I don't know what will be my state of my organs in future. So what I have done? My wife is a hypertension. आमी दोन आहे. We have filled a form for whole body donation. So at least something will be utilized for the state of Goa. End of the day, so there are quite a few people on the waiting list. तुमकां खबर आहा खंयची हॉस्पिटल्स आहात गोंयांत which are licensed to do transplant? Can anyone tell me? Which you think would be the transplant hospitals in Goa? By default it is GMC. Ma'am, you were saying and something was there? Which other hospital? Okay. The sir is saying GMC. Then we have another hospital which is there. It's in that same area. Amcha patron saint is there. Yes, rightly said. Healthway. And then one more. I'll give you another hint. Somewhere Panjim, while going to the university, Manipal. So we have Healthway, GMC and Manipal. Which organ do they transplant in Goa? All the organs or only one organ or multiple organs? In Goa presently आम्ही एकूच organ transplant करतात. That is kidney. And we do tissue transplantations which is done in Healthway and ASG in Karanjalem. Now why I mention this to the audience? Because people should know there are a lot of dialysis centers in the state. Dialysis centers are not transplant hospitals. There are, by the law, you have to have some criteria to be met for a transplant hospital. So आमचे गोंयान GMC, Healthway, Manipal doing only kidney transplant and cornea transplant. We got 83 people on the waiting list today, Raulia for kidneys. 83 people. When I started giving this talk, it was around 40 people. I suppose this vada tha. Every second or third person is either diabetic or a hypertension. I always tell my audience, tell the younger generation to tell your parents to go for a regular checkup. You can do a kidney function test. You can do an ultrasound. तितून तुका कळता तुझे kidneys stones ha जाल्यार, if you have gallbladder stones, if you have enlarged prostate, if women have some issues with their uterus, तेजेर कळता. Ultrasound is very easy to do. फक्त उदक पिवंक आनी ultrasound करप. It is like 1,500, not more than 2,000 rupees. But people who are diabetic and hypertension should do it at least once a year. General public can do it once in 2 years. So at least you'll know inside what is there. See, Gabriel Bar dista, no? Okay, only belly is there. I don't have gallbladder. The gallbladder kalda. Because I used to have lot of issues with my gallbladder. My doctor said, you're a diabetic, don't take a risk. Get it off. If the gallbladder, the stone comes in the bile duct, you might have complications. So this is the way of, the one way to look after yourself. 43 corneas जाले आमचे गोंयान transplant. आमचे गोंयकाराक or people from Goa have they got new the lenses were changed. The cornea transplants, they could see the creation of God. 49 living donations were done. One gentleman we have here who will give his little testimony. He is one of the 49 persons who said yes to organ donation and आपल्या family दिल्या. पळय आमचे गोंय now when we came to know about my sister-in-law, she wanted a kidney. Out of emotion, हांवेंय म्हटलें अरे हांवूय दितलो म्हाजी किडनी.
and our daughter was just 3 years old. मागीर हांवें बायलेक सांगलें अरे वॉट आर वी डुईंग इज इट रायट इन गिवींग आवर ऑर्गन्स फाल्यां कितें जालें जाल्यार आमी तिगूच जाणां आहात घरा I lost my mother and father when I was 17 years old. She died because of liver disorder, my father because of kidney disorder. But that time, out of emotion, I mutle diya mutle. But when we analyzed my wife, if she was going to be a good donor, we came to know that she has a lot of proteins losing in her urine, which is not a good sign for a hypertension patient. Because of that, we came to know her well-being. So my take to you also, check if you have high amount of urine which is passed, high amount of proteins which is passed in your urine. आमचे गोंयान 8 disease donation जाल्यान म्हणजे 8च from the time the SOTO has been established, we have done only 8 brain deads. 8 brain deads जाल्यान 16 गोंयकारांक किडनीज मेळ्ळ्यान. Actually, I was supposed to get one boy from Kandoli. He was going to give his testimony, but to kal boro nallo. So I said, don't come because you might get exerted. Take rest. He's a young boy from Kandoli, college-going student. He just one day got cramps in his hands, and they rushed him to the hospital. Pongela teka somto dialysis chair gatlo. Then he was on kidney failure because I went to interview him to understand kirak he zalele म्हणून. So see, so many people have got new organs, a new this thing, a new lease of life. But in the country, we have 3 organizations which look after organ donation. The central is NOTO, regional is ROTO, and state-wise is SOTO. Now, what is the job of this organization? Allocation korpak. Falia Manipalan brain dead zalet tenka they can't say I'll give the organ to who I want. Neither GMC can do that. Who will allocate it? SOTO. No doubt SOTO is housed in Goa Medical College, but it is governed under ROTO. It is governed under NOTO, which is our central agencies. So no one can bifurcate the list. There are 5 states which are under the ROTO, including Goa. Now, I am Goa and fakta kidney transplant zata. What happens to the other organs? If I am declared brain dead, my kidneys will remain for Goa. What happens to my heart and my liver? ROTO West, which is in Maharashtra, will allocate the organs to the 5 states, excluding Goa, because we don't have the facility in Goa. That is the process which takes place. तुम्ही ॲम्ब्युलन्स पळयल्या रस्त्यार सगळ्यांनी पळयला आसतलो न्हू बट इफ द ॲम्ब्युलन्स इज गोईंग एंड देर इज अ पुलीस व्हेकल इन फ्रंट दे वूड बी एन ऑर्गन इन द ॲम्ब्युलन्स दॅट इज कॉल्ड अ ग्रीन कॉरिडोर इट इज गोईंग आयदर टू मोपा और इट इज गोईंग टू डाबोलिम allocated by ROTO West, which is in Bombay, to either the few states which are there. So there is a time limit for the organs. See, there are a person can donate when they are living. Like this gentleman, you have donated to your daughter, right? For the daughter he is in living. Deceased, a person can save 8 people's life. If my organs are healthy, I can save 8 people's life and enhance 50 through tissue donation. Tissue donations which are mentioned on the, like your eyes, skin, they all come under the category of tissues. So, okay, I will not go in that, this is the same thing. But there is a time limit to donate your corneas, your eye donation korpak, or even your liver and kidney. Cornea donation is the simplest one. Akke doye kaatche nante. They only take the lens. So in the future, GMC is going to start the eye bank, and people can say yes to cornea donation. What is the process? Karakode mela jalar. As I said, tissue donation korung shakta. Cornea. If there is a fan, put the switch off, fan off. AC ajalar AC chalu dor. Don ushe galpache tokliche ponak. And put a gauze on the eyes. That's it. Call the eye bank. Within 10-15 minutes, they'll come.
retrieve the cornea, take a blood sample and go. It will go to a bank where it is processed and given to the next in use. See, the fundamental thing of understanding organ donation is allocation, the hospitals which are licensed. If garakode mela jala organ donation zaina, you can donate tissues, that is your skin, body, and eyes could be donated. But before, I would not take a lot of your time because you have the veneration also, and I have sir just to give 5 minutes to say what was his difficulty, kitlo tras chalo to say yes, and end of the day his daughter got a new lease of life. कितले वर्षां ती डायलिसिसचेर आहले? She was on dialysis, right? 5 months. Okay, 5 months she was on dialysis. Lucky. This boy, Zenon Ramiro from Kandoli, he was on 3 years on the waiting list. 3 वर्सां रावले ताका एक yes म्हणपाक. आमचे भावा हात 83 on the waiting list. Who is going to say yes? Today, the state in Goa is portrayed in all wrong reasons. See, Father Bolmax also, he is a compassionate father. I subscribe to your YouTube channel. What challenges and what difficulty he is doing. He also has in fact, we share the same surname. I was going to say in the starting, his father is my 43rd cousin. But, I feel the bonding with Father. Why? Because he's about the environment, about Goa. I am passionate about organ donation. My name is Xavier Pereira. At the age of 49, I came to know what is the purpose of my life. Who was Gabriel? In the biblical ways. Kaun Allah? Angel he was. But what was his job? Anyone? Kine काम करतालो न्हू तो? सायबीड मागीर कितें सांगला तेणें. So what he was? He was a messenger. So at the age of 49, I came to know what my great-grandfather's name is. Gabriel Devan Khanlat ko ek purpose hai to proclaim organ donation to the people. Because there are only 2 organizations catering to organ donation awareness. One is SOTO, which I showed you earlier, under the banner Nave Jivit, Ani Ami. I will share a presentation video with Father Bolmax. Request Father to share it with all the parishioners. Tumka ani understand jatele. There are some videos which are there. It takes one hour to explain. So because of time, you all see the video and tumche friend circle, family share korat. So sir, can you give your little testimony? It will be better. Good evening. म्हजें नांव जेनेरियो. एक्चुअली म्हाका जॉन म्हणटाय. ओके, कॅन हियर? सारकें नांव म्हजें जेनेरियो, पूण म्हाका जॉन म्हणटाय. एंड 2021 प्रॉब्लम म्हजे चेडवाक जाल्ले. ऑल ऑफ अ सडन वी केम टू नो दॅट किडनी फेलियर्स. ओके, एंड दॅट टायम इट वॉज कोविडान जायते लोक त्रासान आसले आनी अकस्मात आमकां ते घोडणी आमकां जाले. GMCन आमी ताका रिफर केल्लो आनी 15 दीस आमी थिंगा आसलीं. इट वॉज वेरी टफ टायम एट दॅट टायम बिकॉज कितें करूं कितें कांयच कळना जालें कितें करपाचें तें. एंड व्हडलें आमी केन्ना अशें करून आयकोंक ना किडनी फेलियर जाल्यार कितें करपाक, कितें अशें करून जाता तें कांय अशें करून आमकां हें आसना, म्हायती आसना. देन ताका डायलिसीस करपा म्हणून सांगलें आमकां आनी जायते जाणांनी अशें करून आमकां प्रेयराक घातले, एडोरेशन आनी आमचे सोयरे फ्रेंड्स जायते गोंयचे डिफरंट पॅरिशनर्स सगळ्याक अशें करून हें प्रेयरां आमकां अशें करून दवरलीं आनी ते मागणे वयर आमकां जायतो हें मेवलो, फोड मेवलो
आनी आमकां मुखार वचपाक एक हें मेवली स्पिरीट मेवली. हेल्थ आतां 4 वर्सां जालीं ट्रान्सप्लांट जायन जाल्यार 10th October हें ट्रान्सप्लांट केलें 2021. Till date we are fit and fine. My daughter also is doing good. ते आतां फर्स्ट इयर BSc करता. And her health is very good. Yeah. And I like to say that you should not be afraid that something will happen to you. The best is the siblings. If you are donating, you should not get fear that फाल्यां आपल्याक कितें जातलें, कित्याक तूं तुगे भुरग्यां लागून हें करता. माय पायचे भुरग्यांक बरें जाता. Okay, if anybody has issues like what I had, should not be afraid of this. Okay, and because my diabetes and pressure was good, I could donate my organ to my daughter. नाल्यार खूब त्रास जाल्ले आनी हांवें हो स्टेप बेगीन घेयलो कित्याक डिप्रेशन वचना जावपाक. एक मनीस डिप्रेशनाक गेल्यार इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो तें चेडूं डिप्रेशनाक वचचें न्हू फुडें हांवें गेलें हें केलें बेगीन बेगीन स्टेप घेतलो. And you should be happy. I don't have any issue. Okay. Before I end up, see, his daughter was lucky. He had no diabetes, no pressure. He could donate. चडशे फॅमिलीन अहेंच प्रॉब्लम जातात. आयदर वन ब्रदर ऑर सिस्टर कोणाक तरी डायबिटीज हा प्रेशर हा दिवंक जायना मागीर ऑर्गन. सो दे रिलाय ऑन द डिसीज. दे वेटिंग. नाय आमचे लिस्ट इज गोईंग ऑन. देर आर 1000 people ऑन डायलिसीस. माय रिक्वेस्ट टू यू be healthy. आमचे John, we like to eat table like papad and all these things. Try to avoid all those things. Have a normal, you'll have a wonderful coast side. Chalon vachat mashe. It will help you all and help your family. So before I end, there is these donor cards which are there. Behind the flyer also there is a QR code you can scan. Once you'll absorb what I've told today, you'll can scan the QR code. Doesn't mean organ donation zatalo manon because you have a donor card. End of the day, the family has to say yes. I ata wish her donate korpak. But if my wife doesn't say yes, organ donation will never take place. So we want to be an organ donor. We have to tell our wife, we have to tell our mothers and our family. आपणाचे विश हा डोनेट करपाक एन अहें डोनेशन जातले. घराकोडे मेले ऑर्गन डोनेट जावपाक ना. इफ आय एम डिक्लेअर्ड फॉर्च्युनेट इनफ टू बी एन ऑर्गन डोनर, वी डोंट नो हाउ दॅट विल कम. सो लेट अस प्रे इन दिस नवीनाज विच इज देर फॉर द पीपल हू हॅव गिवन अ न्यू लीज ऑफ लायफ. आमचे गोंयकाराक 16 जाण किडनीज मेवल्या. So we'll thank them whenever you'll have your next the Novenas. Please do pray for them. So before I end, I would request Father Bolmax. Normally we give the appreciation certificate from the foundation to the host, for inviting us. I'm very grateful from the bottom of my heart, Father Bolmax, to stand here and address you all. It's a very big thing. And because very few priests give me a chance to talk in the church. I'm doing orientation after the deans, going to the deanery level. Who parishes hat? तुमचो मातसो आदार मेळ्ळो जाल्यार बरें जातलें. Okay? In fact, yesterday I was in Nuwe school. I had given a talk. Anyway, Father.
So, as the session is nearly completed, you can always call the toll-free number. Mazoy number ha fatlan. But Gabriel will never live forever. At least the toll-free number tari astalo. Save both the numbers. I am always willing to help. Don't worry. If you all have any friends in Cape also, I am willing to give a talk. Please help me spread the mission. And thank you very much. And our mind was enlightened. On behalf of the parish priest and all those present here, I thank Mr. Gabriel for giving his time, coming all the way from Duler. I think he required a lot of applause. Please put your hands together for Mr. Gabriel. Mr. Gabriel, thank you so much. शेवटा गान घेऊया U20 पेज 240 U20. मागणें करुया आमी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा मोगान काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेचें नांव आनी सडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगेलोय म्हजो जीव जोरोवन बापा कासंगाक भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून वचूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक आनी आतां आमचेच पासत जिवनूती मागता. जोणेक लापड जाय ते मागचे वेळार आमचे ओतरे बापाक मानता तसले जाल्यार जे विनोदीन ते शार्ती पावय म्हणून म्हाका सांगता तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापा वाकाणटा. आमेन.
आशीर्वाद घेऊया. सोर पदवीदार देव भाग्यवंत फ्रांशेवेरा उदेशी आमचेर आशीर्वाद घालून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी उमंग येतले आमी.